प्रितीच्या भावांनी भयणांनो, कितली सुभागी आमी. हाव ब्लेसड आर वी. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजें उतर आयकता, म्हज्या उतरा पोरमोने आपलें जिवीत जियेता आनी आपलें जिवीत बदलता, ती सुभागी. जोन एकल्याक देवान पवित्र स्नाना वरवीं एक आपोणे दिला. हें आपोणे कितें? देवाचें उतर वाचूंक, नियाळ करूंक आनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक. आनी आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक केन्ना परगटूंक जाता? जेन्ना आमी देवाच्या उतराचो अनुभव आमी आमच्या जिवितांत दवरता वा घेता, तेन्नाच आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक जातलें. हाचे पयले वाचपान भाग्यवन पावलूक हेच आपोणे दिल्लें देवान, देवाचें उतर सगल्यांक परगटूंक. पयले सुवाते भाग्यवन पावलून जेजूचो उतर आनी अनुभव ताणें आपल्या जिवितांत दवरलो आनी घेतलो, आनी तोच अनुभव दिवंक तो देसा देसांनी गेलो. ताणें जेजूचो उतर सगल्यांक दिलें, आपल्याच लोकांक न्हय, टू ऑल ज्यूज एंड जेंटायल्स. आनी तेच करूंक आयज आमकां सगल्यांक हें आपोणें दिलां, देवाचें उतर सगल्यांक परगटूंक. क्रिस्ती लोकांकूच न्हय, पूण सगल्यांक. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आयज आमकां सांगता, म्हजेर भावा दवरात, म्हाका वळखून घेयात आनी तुमी तुमचें जिवीत बोलतात. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू जायती विस्मितां कोत्ता, आनी ही विस्मितां पळोवन जायतो लोक ताच्या फाटल्यान वेता. त्या लोकांक विस्मितां जाय आसली, पूण जेजूक देवाचो पूत आनी सोनवंडार वळखून घेवंक तयार नासली. तशेंच आमी जायते सुवातेर वेता, जायते जाग्यार जे विस्मितां घडटा त्या जाग्यार वेता, पूण आमी आमकांच विचारूंक जाय, आमी त्या जाग्यार भावार्थांत वेता ओ विस्मितां घडटा म्हूण वेता. तो जेजू आयज एक उदाहरण दिता. निनेवेच्या लोकांचे प्रवादीक, त्या लोकांक एक प्रवादी जोनास एक खुना आसलो, आनी ह्या खुनानसून त्या लोकांनी प्राचीत केल्लें. त्या लोकांनी देवाक वळखून आपलें जिवीत बदललें. तशेंच आमी जेजूचेर सदांच भावार दवरूंक जाय आनी देवाचें उतर वाचून जेजूक आमी वळखून घेवंक आनी आमी आमचें जिवीत बदलूंक जेजू आयज आमकां सगल्यांक आपयता. तर आमी तयार आसा आमी आमचें जिवीत बदलूंक? तर आमी तयार आसा जेजूक देवाचो पूत आनी आमचो सोनवंडार वळखून घेवन आनी आमचें जिवीत बदलूंक? देवाची कृपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी मागुया.